नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। घोवळे वखदां तस्करी प्रकरणात फोंडें पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक। 14,52,000ची घोवळी वखदां केली जप्त। रस्त्या कुशीक नुस्तें विकपी घाऊक विक्रेत्यांचेर करतलो कारवाय। वास्को पुलीस निरीक्षकाचें आश्वासन। नुस्तेकारांनी आंदोलन घेतले फाटीं। म्हापशा महामार्गा कुशीक माती उडोवप्याक घेतलो ताब्यात। ट्रकूय केलो जप्त। मामलेदार प्रवीण गांवसाची धडक कारवाय। पावसा पयलीं फोंडेच्या बस स्टँडाचेर घालात पत्रे। गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतेची मागणी। वरुण बिवरेजीसच्या कामगारांक निमणो मेळ्ळो न्याय। मुखेलमंत्र्याकडेन बसका घेवन प्रश्न केलो सुटावो। आनी कुडचडे बाणसाय वाठारात ट्रकाचो धपको बसून 4 म्हशींक आयले मरण। ट्रक जाग्यारूच सोडून चालकान काडली पळ। आनी आतां खबरो विस्तारांत। फोंडें पुलिशेन घोवळी वखदां तस्करी प्रकरणात 2 जाणांक अटक केला। तांचे कडेन 145 ग्राम MDMA हे ड्रग्स सापडला। तांचें मोल 14,52,100 रुपया आसा। ह्या प्रकरणात बुधाराम बिलबराम बिश्रॉय 56 पिराय आणि जगदीश कोजारामजी बिश्रॉय पिराय 46 वर्सां ह्या राजधानी मनशांक अटक केल्या। वास्को पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांचे कडेन भासाभास केले उपरांत वास्कोच्या नुस्तेकारांनी जो संप काडलेलो तो फाटीं घेतलो। घाऊक नुस्तें विकपी सुवातींचेर पुलीस तैनात करतले, तशेंच रस्त्या कुशीक घाऊक नुस्तें विकप्यांक काडटले अशें आश्वासन पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिलां, अशें नुस्तेमार कस्ताडियो डिसोजान सांगलें। बेकायदेशीर नुस्तें विक्री थांबोवपा खातीर सर्वतोपरी यत्न करतलो, तशेंच नुस्तेमारांच्या प्रश्नांत हस्तक्षेप करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याकूय पत्र बरयतले अशें वास्को PI कपिल नायकान सांगलें। आयज आमी म्युनिसिपालिटी कडेन जे पळय बसलोले तें खरें म्हणल्यार सारकेंच रॉंग अशें। म्हणजे रॉंग म्हणल्यार जेन्ना रस्त्यार थिंग नुस्तें विकताय तें आजून पासून बंद जायना देखून आमची सगळीं भयणां आयज म्युनिसिपालिटी कडेन घेवन पाटी घेवन बसलेली आनी तें चोवन आमकां PIन आयज आपोवन हाडलें आनी PIन आमकां एक आश्वासन दिलां, आपूण ऑथॉरिटी न्हू म्हणपा लागलो। जें पळय आपणा कडेन कितें जातलें तें आपूण करता जाल्यार आमकां मातसो तेजेर एक विश्वास येयला की खरें तो कोत्तोयच म्हणून। आमी त्या कडेन मागलां फकत इतलें की सांजची 4 की रातची 9 देखून थिंगा पुलीस ड्युटे घालून तो तरी म्हणपा लागलो आपल्या कडेन स्टाफ उणो आहा जाल्यार आमी आमची CM कडेन एक रिक्वेस्ट कोत्ताय। सगळे नुस्तेकारां वद्दान हांव एक CM कडेन रिक्वेस्ट करता की वास्को पुलिसांक थोडोसो आनी मायज स्टाफ दिवचो, कित्याक PI म्हणटा आपल्या कडेन स्टाफ ना थिंग घालपाक आनी हो घालपाक जें पळय इल्लिगल नुस्तें पळय विकता तेंचे खातीर। जाल्यार आमी आमचें मागताय कितें CM कडेन की तांकां थोडो स्टाफ दिवचो आनी जेन्ना मार्केट न्यू मार्केटाचो प्रोजेक्ट बांदपाक चालू आहलो तेन्ना तेजे पयले थिंगा पुलीस घायलोले ड्युटेक। आतां कितें जालां तेंचे मार्केटाचें काम चालू जालां आनी आमची भयणी सगळीं टेम्पररी मार्केटान शिफ्ट जालीं। त्याच्या फाटल्यान एक 15 दिसान परत तें इल्लिगल नुस्तें विकपाक चालू जालां। सो आमी मागताय पुलिसां कडेन PI कडेन आनी PIन सांगलां आपणा कडेन जात ते भाशेन तुमकां आपूण हेल्प करतलो। हेजेर आमकां मातसो एक विश्वास दिसला आनी हे विश्वासाचेर हे PIच्या उतराचेर आयज आमी म्युनिसिपालिटी कडची उठोन फालिसान मार्केटान बसतली आनी PIन सांगला आपणान हूंय तांकां ते जे पळय होलसेल आहाय तांकां लॉक मारला
काय आमी पळयलें की सगळे नुस्तेकार पळय आसात रिटेल फीश वेंडर्स ते सगळे नुस्त्याचें मार्केट सोडून सगळे म्युनिसिपालिटीची भायर येवन बसले आनी सगळे तांणी ब्लॉक जाले आनी पब्लिकाकय इनकन्विनियन्स केले आनी सो ती पळोवन तांचो हें आशिल्लो की तांची प्रॉब्लेम कितें ती म्हणटात की जे होलसेल थंय विकतात ते बंद करचे आनी रस्त्यार पळय जी फीश वेंडर्स कोण कोण बसतात ते बंद करचे कित्याक ती थंय बसल्यार तांकां नुकसान जाता सो हाजे पयलीं आमी प्रयत्न केले आमचे वटेन कोण कोण नुस्तें रस्त्यार बसतात तांकां सगळ्यांक काडपाचें तांचेर तांकां बूक करपाचें कन्सर्न कायद्या अंडर सगळें केलें पूण ती परत बसपाची सोडनात सो आमी आमचे वटेन आमचे चालूच दवरतात कोण बसतात तांचेर आमी केसीस बूक करतात तांकां हाडटात आनी तांचें कितें आसा तें एक्शन घेतात पूण तांचे प्रमाणे ते म्हणटात कितें तें अजून बंद जायना सो तांकां हांवें आज आपोवन हाडिल्लें पुलीस स्टेशनार आनी हांवें तांकां एक हें दिलां एश्युरन्स की म्हज्या लेवलाचेर पळय कितें जाता दॅट आय वील डू सो आय वील डिप्लॉय माय स्टाफ आनी हांव जाता तितलें प्रिवेंट करपाक शकता बाकीचें कितें आसा तें कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय आसात तांणी कितें आसा तें एक्शन घेवपाक जाय तांचे लेवलाचेर सो म्हज्या लेवलाचेर पळय हांव कितें पुलीस घालून म्हज्यान पळय प्रिवेंट करपाक जातलें इतलें आश्वासन हांवें तांकां दिलां सो वास्को वाठारांत घाऊक नुस्तें विकप्यांची दुकानां बंद करपा खातीर पालिकेचे कामगार धाडल्यात खारेवाड्याचेर झेलात सांठोवन दवरपी नुस्तेकारांक आपूण थांबोवपाक शकना घाऊक नुस्तें म्हणजे होलसेल विकप्यांचेर नुस्तें कारवाय करपाची आतां अधिकाऱ्यांचेर अवलंबून आसा अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान स्पश्ट केलें घाऊक नुस्तें विकप्यांक बंद करचें म्हणून नुस्तेकारांनी पालिकेच्या भायर आंदोलन केल्या उपरांत लिओ रॉड्रिक्स उलयतालो की बाबा तुम्ही तांकां तुमी आमची ती सगळी एक लॉन्चकार आनी हारी बाब बसता ती सगळी एक तेमी नेमी वचून लॉन्चकार बाबाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचो की तेमी डोक्यार भायर कोण विकता तांकां नुस्तें दिवची न्ही म्हणून कित्याक नाजाल्यार भायर नुस्तें विकपाक बंद जातलें हांव तांकां हारी आमचे लॉन्चकार बाबाकडे मागता की म्हजो एक रिक्वेस्ट की तांकां थिंगा रस्त्यार विकताय तांकां नुस्तें दिवची न्ही तांकां खबर आहा ती व्हरोन रस्त्यार विकताय म्हणून तांकां दिस न्ही आनी आमचे हे भावाकूय गिरायक जायचें की आमची मार्केटां बसताय तांकां हांव म्हणजे एकूच रिक्वेस्ट हांव तांकांय सांगलां पयर येयल्ली न्ही किस्तोर तांकां घेवन येयल्लो ते लिडर आहा ते कोण तेजें नांव म्हाका उडगा आसना तें ती येयल्लें तें नांव दुलसीन बी सगळीं येयल्ली तांकां हांवें सांगलां की तुमी तांकांय रिक्वेस्ट करा तुमचेच ते मनीस हे लॉन्चकार भाव आहाय ते तांकां रिक्वेस्ट करा तांकां रस्त्यार ती म्हणटा घारा व्हरपा वताय नुस्तें घारां व्हरपा ती येताय ते लोक वता घारां व्हरपा येता म्हणटा नुस्तें पाट्यान घारां वता पाट्यान व्हरना न्ही घारान व्हरपा नुस्तें रस्त्यार विकताय ती आमचो एक रिक्वेस्ट आमी पुलिसीक सांगलें सगळ्यांक पुलीस म्हणल्यार आमी कितें करूं तांकां हांवें पुलीस स्टेशनार बसयली बी कपील PI बरें काम करता तेणें हांवें बसयली तांकां पुलीस स्टेशना भितर तांकां आमचे ती रस्त्यार विकताय तांकां आमची ती इल्लिगल नुस्तें विकताय रस्त्यार तांकां आनी कितें करूं जाता आमच्यान बेकायदेशीर पद्दतीन राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक कोयर हाडून उडोवपी 2 ट्रकांक बार्देस मामलेदारान धरले ह्या घडणुकेची म्हायती बार्देस पुलिसांक आनी RTOक दिल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली दोनूय ट्रकांक ताब्यात घेवन फुडल्या कारवाये खातीर दिला अशी म्हायती बार्देसचो मामलेदार प्रवीण गांवसान दिली आनीकूय अशी बेकायदेशीरपणान कसलीय कामां करतना दिश्टी पडली जाल्यार संपर्क करचो अशें प्रवीण गांवसान सांगलां फाटीं गोवमेंटान सर्क्युलर काडला की नॅशनल हायवेच्या कुशीक ज्या जाग्यार हें आसा रोडा कुशीक आहा थंय इल्लिगल डंपिंग चालू आसा लँड फिलिंग चालू आसा कळ्ळें न्ही आनी त्या प्रमाणे आमी फाटीं एक ड्रायवूय केली खंय खंय इल्लिगल जर कितें चलता जाल्यार आमी सगळ्यांचे चॅकलिस्टां फायल जाल्लीं आहा पूण आमकां नदरेक आयलें की हे जे डम्प्स हांगा रस्त्या कुशीक जातात ते कोण तरी अननोईंगली येतात अननोन पर्सन येतात आनी नोईंगली दे डम्प दॅट वेस्ट हियर आनी हे केन्ना जाता खंय तरी ऑड टायमार जाता दनपारच्या टायमार कोण आसना जावं तिनसांजचे कोण जेन्ना ह्या सायडीर आयसोलेटेड आसता त्या टायमार येवन डम्प मारून चलतात आतां 2-3 फावटी आमचे ऑफिसरांनी नजर दवरून पाळत दवरली हांगा तेन्ना आमकां अशें दिसलें की एक
ट्रक जे पॅक करून येतात वयल्यान तुका आयडेंटिफाय जायना भितर कितें आहा ते येतात एका मिनटा भितर ते अनलोड करता आनी एका मिनटान नाच जाता. वी ट्राय टू इवन चेस ऑन 1-2 ओकेजन्स पूण तो आमकां हाती लागूना. आयज सुद्दां हो ट्रक येयलो तेन्ना वी वर ऑन द फील्ड. सो आमी येताना आमकां नदरेक पडलें सस्पिशियस हो मूव जाता म्हणून. सो आमी फॉलो केलो आनी जेन्ना डंप करपाक आसले तेन्ना आमी ताका थांबयलो आनी अकॉर्डिंगली आमी पुलिसाक आनी RTOक इन्फॉर्म केलें. सो वी वील लॉज अ फॉर्मल कंप्लेंट विथ द ऑथॉरिटीज ऑल्सो आनी हाच्या पयलीं सुद्दां आमी लॉन्च केल्ली आसा आनी तांकां ते लायसन्स तांची कॅन्सल करची म्हणून डायरेक्शन्स आसात कळ्ळें न्ही. सो हो आतां येयला तो कोण तरी दामोदर ट्रान्सपोर्ट म्हणून बेतीचो काय पणजेचो खंयचो तरी. सो ते थंयच्यान सगळे डंपिंग जे करपाचें मटेरियल ते हाडटात आनी हांगासर हाडून डंप मारतात. आतां आनी एक ट्रक आमकां हांगा आदळ्ळो तेन्ना तो खंय तरी कसलें एफिडेवीट स्वेर केलें म्हणटा वी आर नॉट अवेर वॉट ऑथॉरिटी ऑर वॉट परमिशन ही हॅज बट एज पर आवर नॉलेज दीस इज नॉट अलाउड अँड दीस इज इल्लिगल. बट दीस इज अ हाय टायम बिकॉज एज अ मामलतदार ऑर एज अ ऑथॉरिटी वी कॅनॉट कीप 24 hours चॅक हियर. पूण जशें जशें इन्फॉर्मेशन लोकांनी म्हाका दिसता सतर्क रावपाची गरज आहा. ज्या जाग्यार शेतां पुरयतात आनी कितें जाता इमिडिएटली तुमी नाजाल्यार तो गाडयेचो नंबर नोट करात जावं कितें फोटोज क्लिक करा आनी आमकां जाय जाल्यार इंटिमेट केल्यार जाता in a confidential manner. We will see that no number or no name is disclosed, but we will see that the action is initiated. Okay? Thank you. फोंड्या बस स्टॉपाची सामकी वायट स्थिती आशिल्ल्यान प्रवाशांक वतान तळमळचें पडटा. सगळ्या सामान्य जनतेचो सरकार म्हणपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें फोंड्या बस स्टॉपाची पळोवणी करची. पावस सुरू जावपाक थोडेच दीस उरल्यात देखून पावसाच्या दिसांनी प्रवाशांक उबे रावपाची सोय उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केल्या. भयानक दिसता. म्हाका सांगा 15 दीस उरल्या पावस हे ऑफिशियली पावस गोंयांत तेंकपाक. जून 5 तारीख म्हणटात ते आज 22-23 तारीख जाली 22 तारीख. पूण हे दुर्दशा पळयात तुमी. लोकांनी हो दीस द फोंडाचो मेन बस स्टँड म्हणजे अख्खे तालुक्याक दक्षिण गोंयाक म्हणा सावर्ड्या भागात पणजे वचपाक जे सेंट्रल गोंयांतलो जो मेन बस स्टँड आसा तो फोंडेचो बस स्टँड आनी ही दुर्दशा पळया तुमी. फक्त इव्हेंट्स केले म्हणून जायना. परत सांगता मुख्यमंत्र्याक मातशें लक्ष दियात. आनी फोंड्या आमच्या तालुक्याक 2-2 मंत्री आसात तांचें चलना काय हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा. म्हणजे लोकांनी रावप पळया मरे तुमी पळया न्ही स्वता पावसान खंय रावपाचें लोकांनी. कोणा लोकांच्या गाड्यांनी घुसपाचें भिजून कामाक वचपाचें भिजून स्कुलाक वचपाचें भिजून कॉलेजीक वचपाचें भिजून हॉस्पिटलाक वचपाचें पेशंटांनी खंय वचपाचें रावपाचें खंय. दिस हॅज टू बी डन ऑन वॉर फुटींग. एटलिस्ट पत्रे घालून फुडले 10 दिसां भितर कवर करात. स्क्रॅपांतल्यान पत्रे हाडा खंयच्यान कितें हाडा पूण बंद करात. वी वील रायट टू द डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट टुडे. वी वील रायट टू कदंबाज ऑल्सो. वी वील रायट टू द चीफ सेक्रेटरी. आमी चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले हाजेर आनी फोटो मारून धाडटले कारण ही भयानक परिस्थिती आसा. हेच ते रस्त्याचे हाल पळया हांगा. आनी हेच न्ही वी वील फॉलो अप ऑन दीस इश्यू. 1.5 म्हयन्यान विधानसभाचे सत्र येता. आमी आमच्या अध्यक्षाक रिक्वेस्ट करतले फोंडेच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी वतींतल्यान की हे विधानसभेन मांडचे कारण हे जे आसा पळय मुख्यमंत्र्यान मातशें येवन हांगा रावंड मारचें. आमची एक अपील आहा मुख्यमंत्र्याक. बुधवारा वरुण बिवरेजीसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां सयत मुखेलमंत्र्याची बैठक जाली. ह्या बैठकीत आंदोलन फाटीं घेवपाचो तशेंच ज्या कामगारांक निलंबीत केल्ले तांकां परत कामार घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा अशी माहिती सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दिली. देखून कामगारांक ह्या कंपनी कडेन ज्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो सुटाव्यो जाल्ल्यो आसात आनी कंपनीन जी आश्वासनां पुराय करपाचें उतर मुखेलमंत्र्याक दिलां तें पाळपाची खात्री लेगीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आसा वरुण बिवरेजीस हांचे आनी एम्प्लॉईज आसा तांचे आशिल्ले फॉर अ मंथ ते भायर प्रोटेस्ट करताले. प्रोडक्शन चालू आशिल्लें आनी एक वटच्यान जे पयलींचे वर्कर्स आसात तांकां कोणाक सस्पेंड केले म्हणून तांचो एक एजिटेशन चालू आशिल्लें. बट इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉंग टायम अँड देन वी वर ट्रायंग टू गेट बोथ दी पार्टीज टुगेदर. एक म्हणजे एम्प्लॉईज आसतले दुसरे युनियन लिडर आसतले आनी तिसरे आमचे पेप्सी मॅनेजमेंट आसतले. ऑल दॅट वी वर ट्रायंग टू रिजॉल्व ऑल दॅट बट इट वॉज द सोल्युशन वॉज नॉट एप्रोचेबल. तातूंत भितर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पेप्सी कंपनीचे जे वरिश्ठ आसात ते अधिकारी आसात ताणें आफोवन हाडले आनी तांकां एक डेडलायन दिले अमूक दिसां भितर तुमी रिजॉल्व करपाक जाय
पेप्सी कंपनीचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसात ते आयले चीफ मिनिस्टराच्या चेंबरान भितर जे युनियन लिडर आसात आनी कामगार आसात हांची सगळ्यांची एक संयुक्त बैठक जाली. आय कोऑर्डिनेटेड ऑल दॅट आनी तातूंतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक बरें एमिकेबल सोल्युशन हाडलें. तें म्हणजे स्ट्रायक आसा तो तांणी विड्रॉ करपाचो. जे स्ट्रायकाची रिजन्स आशिल्लीं की 30 जाण एम्प्लॉइजांक तांणी सस्पेंड केल्ले आनी तांकां कामाचेर वचनाशिल्ले. जे आमचे बाकीचे जे कामगार आशिल्ले तांकां पेप्सी कंपनी कामार येवपाक दिनाशिल्ले. ते लेबर आशिल्ले आनी दे वर ऑपरेटींग ऑन मशीन्स. स्किल्ड अनस्किल्ड लोक स्किल्ड जॉब करताले पूण त्या स्किल्ड जॉबाची डेजिग्नेशन तांकां दिली ना. तांकां पगार तो दिनाशिल्ले, तांकां वापरून घेताले. ते चीफ मिनिस्टरान तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा की विदीन 6 months टायम ऑल दोज अनस्किल्ड लेबर्स वीच वर ऑपरेटींग अँड मेड स्किल्ड दे शूड बी गिवन दी डेजिग्नेशन आनी तांकां परमनंट करपाचें. तांचे जे बाकीचो जो वेज सेटलमेंट आशिल्लो तो 2019 भितर लॅप्स जाल्लो. तो वेज सेटलमेंट इमिडिएटली विदीन अ मंथ्स टायम दोनी पार्टीक घेवन वेज सेटलमेंट करपाचो आनी नवे वेजी प्रमाणे तांकां पगार दिवपाचो. हे सगळे जे इश्यूज आसात ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केले आनी जर जायना जर जायत जाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा की वी वील एक्ट अकॉर्डिंगली. सो ऑन दीस बेजीस परत तो रिजॉल्व जालो आनी पेप्सीचे कामगार परत कामाचेर जॉयन जाले. आनी म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरा कडेन जाणी जे कितें आश्वासनां दिल्ले आसात ते पेप्सी कंपनीचे मॅनेजमेंट आसात ते तातूंत भितर कॉम्प्लाय करता. कामुर्लेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदक येना. मंगळारा राती टँकराच्या आदारान कामुर्लेच्या लोकांक उदका पुरवण केल्ली तरी लेगीत तांकां सारकें उदक पावोंक ना. बांयो नितळ करूंक नाशिल्ल्या कारणान गांवांतल्यो बांयो लेगीत सुक्यार पडल्या. ताका लागून पिवपाचें उदक हाडपाक लेगीत लोकांक पयशे मोडचे पडटा. 4 दीस जाले PWDचे अधिकारी येवन पळोवणी करतात पूण तांकां दोश सापडना. ह्या उदकाच्या समस्ये खातीर मात थळाव्यांचेर हावळ आयला. कामोले गांवान कामोले हांगा जाल्यार 8 दीस जाले उदक ना. कांयच उदक येयना. म्हणजे उदका लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता आनी हें जाता. म्हणजे लोकांक पयस साकून हाडपा राती टँकर हाडून सप्लाय केल्या. इतले दिसांनी राती सप्लाय केल्या. इतले दीस कोणीच सप्लाय करूं ना उदक. ते चड प्रॉब्लेम जाता. तेणी उदक बांयची निवळ गेले वर्सा आमी हें दिल्लें बांय निवळ करपाक पूण उदक तितलें कोण यूज करपाक वचना आनी बांयचें उदक तें वास येयल्ल्या भशेन जाता. सो आमी खावपाक वचना तें उदक. आतां खंयच्यान उदक हाडटा तेंच थोडें हाडून वापरता टॉयलेटी मागीर कितें धुवपाक करपाक तशें आनी कितें करतलीं. आनी जेवणां मागीर चली हांगा रावता ती 1-2 कळशी भरून हाडून दिता म्हाका. तांकां टांकी बसयल्ली आसा. आमचे कडेन टांकी ना. पूण उदक बी सप्लाय बी करपा आयिल्ले हांगा. आतां उदक सकाळीं आयिल्लें तें पूण आमकां दिवना तेंगेर वयर दिवन गेल्या. आयज 5 दीस 5 दीस उदक ना. कांयच ना. उदक येयना नळ सामको सुकला सारको. आमी आतां कितें करपाचें म्हाका तें कोण मेळ्ळ्यार आतां कोण येयलो खंय बरी सप्लाय नासली राय गेलोली तेजो तो खंय गेला कोण दिन थोडें उदक. कित्याक लागून ना म्हणटाय हें आतां कित्याक लागून म्हणटा कांय ते पायपा प्रॉब्लेम आहा म्हणटाय. पायप फुटला आनी थिंग उजरांका म्हणटाय थिंगा पायप फुटल म्हणटाय. आमी कितें करपा आतां तुमी उदक खंयच्यान हाडटा. आतां म्हणजे आमी बांय सुकले. इतली एक बांय आमगे साम सुकोवल्या. आतां एक ते सायडीक उदक हाडटाले आमी थिंगा एक हाडलें आनी तिवूय इतलें उदक आहा सारकें. कितें करपाचें सांग. उदक ना जाल्यार. आनी आमी आतां कितें करता आमकां हांगा आनी खंयच्यानूच थारो ना उदक हाडपाचो. सो आमची हांगा एक बांय आसा कॉलनीन पूण त्या बांयक उदक सामकें धटी येता आनी तें उदक आमी तें काडून आयदनां घासप कपडे धुवप हितून आमी करता. इवन न्हाता भितर आमी. पूण पिवपाक मात आमी बिसलरीचें उदक वापरता. आनी आख्ख्या लोटलेन पयलीं बिसलरी उदक मेळना. सगळ्या कडेन स्टॉक काबार जाला पिवपाक हाडपाक गेल्यार. वेळूस वाळपय हांगासर श्री हनुमान विद्यालयात 4 नवे वर्ग बांदिल्ल्याचो उक्तावण सुवाळो जालो. आयच्या आधुनीक काळात दरेका भुरग्यांक शिक्षणाची बुनियाद घट करपा खातीर सामाजीक संस्थांनी तांकां योग्य शिक्षण दिवपाचो फुडाकार घेवचो. भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन तांकां स्वताचेर आदारून रावपाक शिकोवप. आयचो युग स्पर्धात्मक आसा. भुरग्यां कडेन वेगवेगळी प्रतिभा आसा आनी ती प्रतिभा भायर काडपाक योग्य वेळार योग्य शिक्षण मेळप तितलेंच गरजेचें.
आयज शिक्षणाचो पावंडो दिसान दीस वाडत आसा। देखून भुरग्यांक बऱ्या वातावरणात शिक्षण दिल्यार तांची गुणात्मक वाड जातली आनी भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटलें अशें नव्यान बांदिल्ल्या 4 वर्गांच्या उक्तावणात मुखेल सोयरे रावंड टेबल इंडियाचे ट्रस्टी लव अगरवाल हाणें सांगलें। ह्या वेळार वायपळ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष नरहरी हळदणकर, मुख्याध्यापक सुविधा बर्वे, व्यवस्थापक देवेश पेडणेकर, वाळपय शिक्षण संस्थेचे माजी मुख्याध्यापक तशेंच वाळपय शिक्षण संस्थेचे शिक्षण सल्लागार श्रीपाद पाटणेकर, डॉक्टर प्रेमानंद दलाल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। Tables across India, right from north to south, east to west, we have got a presence in India. Basically, it's a non-political, non-sectarian organization. Currently, we have got strength of more than 5,000 tables across India. And one good thing about our organization, it's a zero-data organization. पणजेच्या भाटले वाठारांत गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान फाटल्या 6 ते 7 दिसां सावन थळाव्यांक उदका पुरवण सारकी जायना। थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत मंगळारा फक्त 1 वरा खातीर उदकाची पुरवण केल्ली, मात ती लेगीत उदका पुरवण लोकांक सारकी जाली ना। उदक सारकें नाशिल्ल्या कारणान घरगुती कामाकूय करपाक वेळ नाशिल्ल्या कारणान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली। हालीं पायपलायन फुटपाचे प्रकार चालूच आसात। असोच एक प्रकार बुधवाराक कुणय कंपनीच्या गेटी कडेन आमकां पळोवपाक मेळ्ळो। उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले। पायपलायन कशी फुटली हाचें नेमकें कारण कळपाक मार्ग ना। पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाचो घसघसो व्हांवून पुराय रस्त्याचेर उदक व्हांवपाक लागलें। लाडफ्याचे श्री महादेव देवाचे देवूळ फोडपाची घडणूक घडली। ही ताजी घडणूक आसतनाच लाडफे पंचायत वाठारांत आनीक एक देवूळ फोडलें। मंगळारा मध्यान राती चोरांनी कासरपाचे श्री सातेरी भुमिका देवूळ फोडलें। दारां मोडून देवळांत भितून सरले उपरांत फंडपेटी फोडली। चोरांनी फंडपेटयेंतले सुमार 12,000 फारायल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या चोरये विशीं देवस्थान समितीन कागाळ करतकीच पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो। हे कुलाक तोडला, हे केला, गेट बंद केल्या म्हणजे मातसो ओपन केल्या आणि कुलाक काढला ते हेका लायल्या आणि त्याचे हे करले त्याच्या कुलाक हे ना नाही किती वेळेला भितरले पैसे फक्त पेट्रोल किती असतले एक 10,000 असतले। पण ही चोरी ही केन्ना जाली राती? रात्री अशें पयलीं केन्ना जाल्ले ते? जाल्ले 14 ह्या देवळान ते त्यावेळेस पडलेली 30 आहे। ताका आता खेळ घातला, आता ते ओपन करूंक जायना, पहिले ताका भितरसून हे नासलें। मोरजे टेम वाड्यार सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबान फुटबॉल लीग टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो। BSC युनायटेड ह्या पंगडाक जैत मेळ्ळी आनी परेश ब्रदर्स उपविजेता थारले। ह्या वेळार थळावी सरपंच सुरेशा शेटगांवकर, श्री सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष अमित शेटगांवकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या टुर्नामेंटाक लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। वेर्ला काणकाच्या एबॅक्स्को वाड्या वयल्या लोकांनी मोबायल टावराक उबारपाक खर विरोध केला। थळाव्या लोकांक आनी पंचायतीक विश्वासात घेनासतना टावर उबारला, तशेंच थळाव्या लोकांचो विचार करिनासतना टावर उबारला। कुशीक शाळा आनी भलायकी केंद्र आसा ताचो परिणाम फुडाराक शाळेच्या भुरग्यांचेर तशेंच लोकांचेर जातलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला। देखून उबारिल्लो हो टावर काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
right below the tower, not even 10 meters or 5 meters, right below the health center. And I think the person who was given, the authority who was given him, should come and observe this and take him to remove the tower immediately, because it's the health of the people. People come to the health center to cure themselves, not to destroy themselves, to do wrong things of themselves, you know. And there is also, as I said, pre-primary school is there, not even 100 meters or 200 meters from here. Very young children, nursery school people. You have to think that this range can pull so many people around. This can be put away where the distance is away from the house. So I request the owner, I request the company, I request all the authority who's given them permission, like PWD and all the permission, to please take care of them. And I think our own MLAs and also supporting us, and they will definitely support us. That is for sure. हवामान विभागान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण सोमारा राती परतून राज्यातल्या विविध वाठारांनी पावस पडपाक सुरवात जाली. मंगळारा काणकोण सांखळे वाळपय वाठारांत पावसान हाजेरी लायली. वाळपय काणकोण सांखळे वाठारांत विजाच्या गडगडा सयत पावस पडलो जाल्यार हेर कडेन तुरळक पावस पडलो. बुधवाराकूय कांय वाठारांनी पावसाची शक्यता आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान नमूद केल्ले. वातावरणातल्या बदलावाक लागून बुधवारा राज्यात मध्यम स्वरुपाचो पावस पडलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.